काल 40 जणांक अटक केला, ताचेर कितें अपडेट आसा? कितें जालें? काल सर 40 जणांक सर अटक केला गॅमलिंग प्रकरणात, ताचेर कितें सर अपडेट बीन? ऑब्जेक्ट केलं म्हणजे आम्ही म्हणजे फाटले साधारणशे 2-3 वर्सां पयलें आमी गॅमलिंग हो प्रकार आसा न्ही काणकोणांत सामको बंद जावचो. ज्या गॅमलिंगामुळे हांवें पळयलें की अनेक लोकांचे संवसार उद्ध्वस्त जाले ह्या पयलें आसा आनी त्यामुळे आमी स्ट्रिक्ट एक्शन दिली. मागीर गेले 2 वर्सांक आमी साधारणशे 90% बंद आशिल्ले. आतां हें मदेंच खंयच्यान सुरू जालें कळना. मागीर म्हाजे म्हायतीनुसार कोण तरी कारवारचे कोण तरी आनी थोडेशे लोकल इनवॉल्व जावन केल्लें आनी हाजें निकट आमचे ताजे संदर्भांत ते नजर आशिल्ली आनी त्यामुळे SP DYSP ह्या सगळ्या लोकांनी जे आसा ताचेर एक्शन घेतलें आसा. त्यामुळे ती एक्शन गरजेची आशिल्ली. ज्या तरेन गॅमलिंग जे आसा न्ही ते चलप जें आसा चलून कितें पॉलिटिकल लिंक बी ना तेका? पॉलिटिकल लिंक कितें आसा? कोण लिंक काय ना पॉलिटिकल लिंक काय सर तुम्ही इतले इन्स्ट्रक्शन पयलीं दिल्ले तरी आसतना ही गजाल जी जाली ती कशें आसा म्हणजे पयलीं कशें आसलें प्रत्येक गांवांत हाजे सादे पत्त्यांनी बाकी गॅमलिंग चलताले. म्हणजे इवन ते ल्हान ल्हानशे ते हाजे कंप्युटराचेर ते कॅसिनो ताजी सेंटर चलताली म्हाकाय खबर आशिल्ली आनी त्यामुळे ती ही सगळी बंद केल्या. हें आतांच खंय तरी सुरवात जालें आनी त्यामुळे ते सुद्दां आसतना लोकल न्ही भायले लोक येवन थोडे आनी लोकल थोडे इनवॉल्व आशिल्ले त्यामुळे कारवार आनी एक लोकल भितर जंगलांत असो भितरले रिमोट एरियेंत एक कोणाचें घर घेतलें आनी त्या घरांत ते पुलिशेन खबर नाशिल्लें जेन्ना इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें त्या म्हाजे माहिती एक 500 चालू आशिल्लो.